जे कितें केलां हें इंडिया अलायन्स बरोबर रावतले, हें गोंयाक न्याय दिवंक पावतले आनी आमी घडयल्लें कित्याक नॅशनल लेवलाचेर कित्याक घडयलेलें कित्याक हें संविधान राखपाक आनी लोकशाही राखपाक, लोकशाही आनी संविधान राखपाचें हें आमचें कर्तव्य जातलें. आमी हें राखतले एट एवरी गिवन लेवल फ्रॉम ग्राम पंचायत पंच लेवल टू द असेंब्ली एंड टू द पार्लमेंट. थंय पावोवपाक एक एक्टिविस्ट आहा जाका सर्विसेसान काम केल्लें म्हळ्यार आर्म्ड फोर्सिसान काम करपी मनीस आहा जो थंय अन्याय जाता जाल्यार गैर करपाक आसतलो हें म्हाका खात्री आहा. आनी आमी हें अलायन्स राखून दवरतले आनी गोंयकारांक न्याय दितले. आनी जर अशें तशें चड चिंतलें आतां कळटा की गोंयांत खूब जाण म्हाका आतां चड करून मडगांवांची लीड कमी जाल्या हाजे खातीर खूब मंत्र्यांनी म्हाका फोन करून कॉंग्रेच्युलेट केल्लो. जे मंत्री म्हज्या आमीक. सो सरकारूय तितलो घडटा म्हूण तुमी चिंतनाका, सरकाराचेर धडगत ना. पूण आमकां तो सरकार उडोवपाचो ना, सरकार तो तसोच आसूं. पूण आतां पयशे खावपाचे मातशें कमी करा ही म्हाका दिसता ताणी मॅसेज